धाव्या उदकाचे कटकटींक लोक विटलो. आमदाराच्या कानार घालूनय कांय उपयोग ना म्हूण निमाणे लोकांनी पंप हाऊसच बंद उडयात म्हूण पंप हाऊसाक घेराव घालो. ऑफिसान वचून मोर्चे व्हरून पळयले आनी आमी स्वता वचून गेले जाल्यार ते ऑफिसर थिसर कोण ना मेळना. आनी आतां आमी आमदारा पर्यंत ही तक्रार पावयली. आमदारानय केल्या अजून तेजेर कांय एक्शन येयना म्हणून आमी पुन्हा आज तांकां सांगला पंप बंद करता म्हणून. आमी पंप हांगासरलो बंद करता. पाणी ना जाल्यार कोणाकच ना. अर्द्यांक मेळ्ळें अर्द्यांक ना. असली लोकांची हाल जावंक जायना. कितें व्हेल्लो ऑफिसांत सगळें करून जालें. साहेब हांगा येवन जालें तरी हेजेर एक्शन ना अजून मेरेन. म्हणून आतां हे लास्ट हे आतां आज हे करता. आमी आज सगळे इकडे हे करून ऑफिसान गेले तरी ते लक्ष दिना. पण आमदार लक्ष दिना. ताका लागून आतां पंप बंद करचो अशी आमची इच्छा आसा. टँकराचें उदक येता पूण पिवपाचें ना. लोक झरीचे उदकाचेर दीस काडटात. आपण त्या बॅरलान असलेलं पाणी बरें असता. पाणी पियत ना ते पाणी. आमी काय चिंतता आमच्या भुरग्यांक बरें उरच्या आमी दोन पावलं पण हे पाणी आमी भुरग्यांक दिवचें ना अशें आमकां दिसता. ते पाणी घालता ते मुद्द काल सुद्दां ते घातला न्हू ते खोदूळ पाणी. आणि ते सुद्धा न्हू झगाट. काल सुद्धा एक जाणटो येयल्लो बघ तो झगाडलो. तुम्ही आसता घरान म्हणटा तुमचो का टाइम एक नसता न्हू. काल आमी ऑफिसान गेली पाणी ना म्हळे हेवटेन हे टँकर कार येयले. तुम्ही घरान रावतली कशी रावतली. तुम्ही आमकां अमक्या टायमार येता म्हणून सांगता सांगा ना. लायटीचो प्रश्न सोडयला. नवो मोटर पंप बसयलो काय प्रश्न सुट्टलो म्हूण एई सांगता. सामके पंप मातसो फेलियर जालो. तो आतां आमी रिप्लेस करपाक गेला. थोडे लायटीचे प्रॉब्लम आशिल्ले. काल आमी लायटीचे काल सांगले सारकें केलें. पंपाचें आमकां फायंडींग मेळूंक नाशिल्लें. सद्या आतां आमी न्यू पंप घालता आनी तो बरें मेरेन तो रिप्लेस जातलो आनी लोकांक उदक मेळटलें. रिएक्शन ना आमी आतां तो पंप रिप्लेस करून न्यू हे करून तांकां सुरळीत उदक दिवपाचें आमी हें केलां. म्हणजे पंपाचे चडशे टँकर हे वचना. बाय चान्स जायत ना जाल्यार एक लोकांक तर उदका शिवाय दवरपाक शकना. पूण आमी मॅक्झिमम हें करता की तांकां सुरळीत उदक दिवपाचें हें करता. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.